निरपराधी बाळकांक रोग साक्षी पोरो मुखेल व्हड ऊट बाळकाक आनी ताचे आवयके आनी इजिप्ताक पळून वच नियाळाक आदार हेरोद पातशायाचे दारुणायेक लागून जेजूक आपल्या रोगतान भोवायकी दिल्ल्या निरपराधी बाळकांची आमी आयज पोरो पाळटा. ह्या बाळकांनी कसलीच चूक आदारूंक नासली, तरी पूण जेजूक नाटक करच्या मनान हेरोदीन 2 वर्सां आनी उणे पिरायेच्या बाळकांक जिवेशी मारूंक दिल्ल्या हुकुमाक लागून निरपराधी बाळकां ताच्या अत्याचाराक बळी पडली. आयज मनीस हेरोदी भाशेन भुरग्या बाळांक सगळें अन्याय आदारतात. भुरग्यांचे सादेपण चोरून तांचेर जबरदस्तीन धंदो चलयतात. आडीचे उपाय घेवन जलबंदी आनी गोरपाट आदारतात. आवय बापायचो मोग भुरग्यांचो होक ह्या हक्काची बेपर्वा जाता. निवळ सृश्टी माती उदक वारें आदी आतांचे आनी फुडले पिळगेक सांबाळप आमचो कायदो. हे कायद्याक मान दिनात. वाडलेल्यांचो वाव भुरग्यांचेर तापून तांचे भुरगेपण चुरून व्हरतात. वसले आनी हेर दुश्ट कोन्यां वरवीं भुरग्यांचे निवळ जिणेचेर दुखीचो काळो दाग घातलेलो दिश्टी पडटा. जुजे भाशेन आमी उठूंक गरज आनी असल्यो वायटांचेर ताळो उबारूंक आनी ही नश्ट कर्तुत्वां सोंपोवंक फावो ते उपाय घेवंक गरज. अशें भुरग्यांक आपलें भुरगेपण प्रतिश्ठीपणान आनी मानान जिवंक समेस्तांनी तांकां निवळ जिणेचें वातावरण निर्माण करूंक वावरूंक फावो. म्हजो थाराव भुरग्यांचें भुरगेपण सांबाळून तांची बरी वाड जावंक आदार दितलो.